शुक्रारा सांताक्रूज कार्यकर्त्यांचे बसकेत सतीश दोंड ही जाहीर खवदळ घालपी गजाल उलोवन गेलो। दिगंबर कामतीक बीजेपीत येवन मुख्यमंत्री जावपाचो आशिल्लो। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहक मेळून गेल्लो आनी आतां काम साधुना ते पळोवन बीजेपीचेर आरोप करता म्हूण सतीश उलयला। हे काँग्रेसवाले देव दिगंबर कामत आज शाणपणां सांगता, खरें सांगता तुमकां खूब जाणां बद्दल जर सांगलें न्ही तुमकां मजा दिसतली। मोठे मोठे हे मारता, ते उडयो मारता, भारतीय जनता पार्टी बद्दल व्हडलें उलयता, पण दिगंबर कामत गेलो आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा कडेन अमित शाह कडेन म्हणटालो कितें आपूण बीजेपीन येता, आपल्या मुख्यमंत्री कर, आपूण बीजेपीन येता म्हणून। मजगतीं दिगंबर दिल्ली अमित शाहक मेळूंक गेला म्हूण खबर पातळिल्ली खरी। नेमक्या त्याच वेळार दिगंबर दिल्ली आशिल्ल्याच्यो खबरो नॅशनल चॅनलांय दिल्ली सावन दिताली। विचारल्यार दिगंबर म्हणटा तो कोणाकूच मेळिल्लो ना। इलेक्शन तेंकता तशें खंय असल्यो वावड्यो येत रावतल्यो। काल म्हाका सांजचें कोणे तरी सांगलें की खंय तरी बीजेपीच्या मिटिंगेक कोणे तरी एकल्यान स्टेटमेंट केलो that these type of rumors are being floated for the last 6 months, not 1 month. अशे तरेचे कितलेय प्रयत्न कोणें केले तरी तरेची अफवा स्प्रेड करपाची। दिगंबर कामत आसा थंयच आसा। हांव केन्ना कोणाक आज पर्यंत कोणाक मेळूना आनी म्हाकाय आज पर्यंत कोणें एप्रोच जावपाची अजून कापस्ताद करूना। सो देट इज नो क्वेश्चन। आनी आतां इलेक्शनाच्या दिसांनी असलें खुबशें चालू जातलें। दिगंबर कामत तेन्ना दिल्ली गेल्लो खरो, मात तो खंय त्याच्या कामाधंद्याक, शाहाक मेळूंक न्ही। खंय बेंगलोरच्यान लँड जाल्लो एअरपोर्टाचेर 3 म्हयने जातले, 3 किंवा 4 म्हयने। आनी म्हाका दिल्लीच्यान रिपोर्टर्साचे फोन आयले की तूं दिल्लीक आसा काय म्हणून, आनी तूं 9:30 वरांचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेता काय म्हणून। पयलीं हांव सकाळीं दिल्लीक गेल्लो। हांव दिल्लीक वचून सकाळचो 11च्या फ्लायटीर दिल्लीक गेलां आनी सांजचे 7च्या फ्लायटीचेर दिल्लीच्यान परतो आयलो म्हजें काम करून। एअरपोर्टाचेर म्हाका 15 वता आसतना गेले बरोबर हांगा न्यूज जालो की हांव जॉयन जावपाक गेलां आनी सांजचो येवन हांव राजभवनाचेर शपथविधी घेतलो। दिगंबर कामतीक बीजेपीत हाडप आनी ताका मुख्यमंत्री करपाचेर बीजेपीच्या आमदारांच्या मतांची पक्षांतर्गत चांचपणी जाल्या म्हूण गोंयच्या मिडियांत मार्चाच्या सुरवातेच्या दरम्यान खबरो येताल्यो। आतां सतीश म्हणटा दिगंबर बीजेपीत येवपाचेर चर्चा जाल्ली, मात तो मुख्यमंत्री जावंक पावतलो आशिल्लो काय ना तें खबर ना। आतां समजा ताणें राष्ट्रीय अध्यक्षान हय म्हटलेलें जाल्यार आज हो बीजेपीन आसतलो असलो, मुख्यमंत्री आसतलो खबर ना, पण बीजेपी मागीर तो कितें भाशण करतलो असलो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद म्हणटालो असलो। आज ताका तें म्हणपाक मेळना म्हणून आमकां गाळी मारता। खरें फट अमित शाह आनी दिगंबर कामतीक खबर, मात सतीशाच्या राजकीय बॉम्बान खवदळ पडला इतलो खरो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।